नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमचे मदीं एक दोतोर आसा. दोतोर आनी पॉलिटिक्स हें जें पळय कितें रसायन आसा न्ही तें आमी गोंय विधानसभेंत खूब वर्सां पळयतात. डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा आशिल्लो जो सामको सर्जन म्हळ्यार निष्णात सर्जन आनी ताणें राजकारणाची अशीं ऑपरेशनां केल्यांत की तुमी जाणात कशी सरकारां उडोवप कशी घडोवप आनी तो मुख्यमंत्री जाल्लो मदीं. आज आमी जाणात डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, डॉक्टर दिव्या राणे ही आसा. त्या भायर आमचो मुख्यमंत्री आयुर्वेदीक डॉक्टर आनी आज दोतोरकीचीच चर्चा करतना डॉक्टर चंद्रकांत बाब शेटये आज आमचे मदीं आसात. एसेंब्ली सेशन चलता, 10वो दीस, तुमी खूब बिजी, तरी आमचे मदीं आयले तुमी. आनी तुजे कडेन कितलीं कामां आसता. म्हणजे तूं स्वता एक दोळ्याचो प्रख्यात गोंयचो दोतोर, तूं विजन हॉस्पिटल चलयता, तूं पॉलिटिक्सूय करता. सो म्हाका सांग, तूं हांवें आयच्या कार्यावळीचें नांवच दिलां डॉक्टर विथ ए पॅशन म्हणून. सो पॅशन दोतोरकी खातीर चड काय पॉलिटिक्सा खातीर चड? बरो प्रश्न विचारल्यात. इतली वर्सां दोतोरकी खातीर आसलो, अजूनय दोतोरकी खातीर आसा. पण आतां सिरियसली सांगता, जेन्ना हांव राजकारणान येवच्या पयलीं, तशें राजकारणान येवपाक दीस वॉज नॉट द फर्स्ट टायम जी म्हाका ऑफर आसली की लोकांनी सांगलेलें. पॉप्युलर 2012 आमचे पयलींचे मुख्यमंत्री आनी स्वर्गीय मनोहर भाई पर्रीकर हांच्यांनी म्हाका सांगलेलें तेन्ना तूं की राजकारणान यो, आमचो तेन्ना मेडिकल सेलाचो बी इन्चार्ज जा अशें सांगलेलें. पण तेन्ना हांव जस्ट 2011 हांव हॉस्पिटल सुरू केल्लें. ताच्या पयलीं म्हजें मल्टी स्पेशल म्हणजे सुपर स्पेशालिटी आय हॉस्पिटल आसलें. सो त्यामुळे म्हटलें दीस इज नॉट द टायम. 2017 जेन्ना बिचोलेन हे म्हणजे राजेश भाई पडलेलो आनी नरेश सावळ आमदार आशिल्लो, तेन्ना BJPचे कितलेशे जे सिनियर कार्यकर्ते आसा ते आयिल्ले की, आनी म्हजो भाव धाकटो भाव संजय शेट्ये 2015 ZP जाल्लो की तूं ह्या फावटी यो. पण तेन्ना हांव नाका म्हटलेलें, कित्याक म्हजें एक आसा, वेदर दोतोरकी आसूं की राजकारण आसूं, आय बिलीव इन सर्टन प्रिंसिपल म्हणजे कितें, एक शब्द बी कोणाक दिलो की आपूण नाल्यार अशें काम करतलो म्हणजे अशें दिलें जाल्यार आय ऑलवेज रिमेंबर म्हज्या बापायची म्हाका याद येता. पयलीं खंय सेल डीड बी हे एग्रीमेंट नासलें, एक तोंडार आसलें, अरे बाबा हें आपूण तुजें करता म्हणजे जालें तें, तूं घरा वचून रावचो. आय स्टील बिलीव इट. आनी म्हाका दिसता आतां आफ्टर आय एम लायक 53 year old नाव, आतां सगळें केलां, इतल्या वर्सांनी सगळें स्मूथ चल्लां, आतां कित्याक बदलपाचें. सो त्या खातीर हांव जरी राजकारण आसलो समाजकारणान एक्टीव आशिल्लो. तूं पॉलिटिक्सान येतलो म्हळ्यार तूं इलेक्शनां उबो रावतलो ही चर्चा आमकां पणजे मेरेन पाविल्ली. आनी तूं उबो रावल्यार तूं येताच अशें तरेचेंय वातावरण आशिल्लें. कारण तुजो भाव ZP, तूं पॉलिटिक्सान ना, पूण कितें आसता लोकांक न्ही अंदाज येत आसता कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज. आनी पणजे सुद्दां बसून आमी तें चिंतीत आसतात, ह्या मतदारसंघान कोण खेळटलो, कितें खेळटा, कशे तरेन काम चल्लां. पूण म्हाका एक सांगात, BJP वाले तुजे फाटल्यान आशिल्ले, मनोहर पर्रीकरान तुका ऑफर दिल्ली, ताचे नंतर BJP वाले तुजे म्हऱ्यान येताले. तूं इंडिपेंडंट रावपाचें कारण कितें जालें? पळय कशें जालें न्ही, जेन्ना एक्टिवली पॉलिटिक्सान येवपाचो विचार केलो तेन्ना म्हाका दिसता ती ZP आशिल्ली 2020. तेन्ना संजय म्हणजे म्हजो धाकटो भाव ZP आशिल्लो आनी तेन्ना म्हणजे तो सीट रिजर्व जालो OBCक जालो. सो OBCक जाल्या नंतर मागीर सगळे लोक म्हणपा लागले आतां तर संजय ना, OBCक आमी सीट दवरलो, आमचो निवडूनय सीट आयलो जाल्यार तूं फुडें सर बी अशें. हांव तसो पयशालो खूब टायम घेतलो, तशें म्हणजे प्रत्येक डिसिजन हांव टायम घेता. सामकें. पण एकदा डिसिजन केलें न्ही, तूं एक शास्त्रीय दोतोरकेचो अभ्यास केल्लो मनीस, तुजे मुखार पेशंट हाडटा तेन्ना तुजे भितर सारकी तयारी आसची पडटा, ताजो अभ्यास तुका आसा. तो पॉलिटिक्सान तूं त्याच नदरेन आयला. एक्झॅक्टली. एकदा डिसिजन घेतलें पूण मात्र फर्म रावता सारकें. आनी त्यामुळे मागीर सगळें म्हणटा आनी मागीर आमी डिसिजन घेतलें की इंडिपेंडंट वचपाचो. हें जेन्ना डिसिजन जालें, जेन्ना वारें जालें, सगळ्या पार्टींनी म्हाका म्हणजे ऑफर केली, इन्क्लुडींग BJP. पण हांव सरळ सांगलें की ह्या फावटी हांव इंडिपेंडंट करतलो. आनी तें सांगलेलें इलेक्शनां जावच्या कदाचित हांव निवडून येयलो जाल्यार हांव भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जातलो. तशें जर एफिलिएशन टू भारतीय जनता पार्टी खूब पयलींचे, माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आमदार आसतना म्हणजे वे बॅक टू 96 इतले आमचे रिलेशन. परवांच ते म्हज्या बर्थडे गेले तो सांगतालो
की आमी आपूण आमदार आसतना दोतोराची आनी म्हजी इतली हें आसली तशी राजकारणाची आवड आसली म्हणजे मोर ऑफ समाजकारण सिंपल रिजन कितें आसलें जेन्ना समाजकारणांत आसलो बारीक बारीक कामां कोण वळखीचे दोतोर असल्यामुळे खुबशे मंत्री आमदार क्लोज आशिल्ले म्हणजे पेशंट असले सो कितें कामां घेवन वतालो मंत्री आमदार किंवा राजकारणी पळय येतात तांकां दोळ्यान खोल तरेन पळयलां सो तांचें राजकारण कितलें खरें कितलें फट तुका सुगाव आसा म्हाका एक सांग पयलींच्यान न्ही बीजेपीचें एक म्हत्वाचें केंद्र म्हळ्यार दिवचल बरोबर सो ताजो केन्नाय भाग जावपाचो तुका आमदार जावचे पयलीं अशें तूं तातूंत भितर एसोसिएशन आसा तुजें पळय हांव जरी बिचोले हे आशिल्ले म्हणजे बिचोलकार पण हांव आय एडमीट हांव म्हापशां रावतालो हॉस्पिटला मुळे सो चडसो म्हापशां आसतालो पूण कशें आसा घरा इल्ल्या विकेंडाक घरा येवन वचप आसलो बरोबर हांव कितें करतालो सदांच म्हणजे आमच्या घरांत तशें आसा एकट्यानच म्हणजे सगळ्यांनी एकच करप ना धाकटो भाव राजकारणांत पळयतालो न्ही सो तो सगळे राजकारणांत गेल्यार धंदो कोण करतलो चलतलें कशें तुगेलो प्रोफेशन हे वेगळें न्ही आणि लक्ष सो प्रत्येक भाव आपापलो धंदो करून आसता सो राजकारण आमी धाकट्या भावाकच सोडलेले आनी तो बीजेपीचो बूथ अध्यक्ष बी ते सगळे तो काम करतालो तो पयलीं एक्चुअली तो तसो 2007 पासून आसा 2012 तो पंच जाला 2015 तो हें जाला झेडपी जाला सो त्यामुळे कशें आसा थ्रू हिम आशिल्लो कित्याक तो कितें आसल्यार ताका दिसतालें हें आपल्या कडेन जायना जाल्यार ते म्हज्या कडेन येता म्हाका एक सांगात जेन्ना तूं ऑलरेडी व्यस्त तुजे मेडिकल प्रोफेशनान भावाक दिसूना आपूण आमदार जावचो ना आमचे तशें म्हणजे थँक्स टू गॉड आमचे तशें इतले बरें बॉन्डिंग आसा की आमी 6 जाण भाव पण अजून आमचे केन्नाच पर्सनल खिच्याच लेवलाचे टस जावंक टसल केन्नाच जावंक ना अजून जे कोणी सांगात ते फायनल अजून घटमूट आसा म्हाका एक सांगा तुमी मदीं BL संतोशाक मेळिल्ले बरोबर तुमी ऑलरेडी म्हणलां की आपूण ह्या वेळार इंडिपेंडंट रावता पूण ताचे नंतर आपूण बीजेपी कडेन येतलो बीजेपीक सपोर्ट करतलो सो BL संतोशाक मेळ्ळे तुमी चर्चाय केले म्हणून आमी आयकतात सो तुमी बीजेपीन आतां काय तुमी जॉईन जावंक शकनात आतां पळय कशें आसा इलेक्ट BL संतोष सरांक हांव मेळ्ळा ते हाल्ली लास्ट वर्सा मेळ्ळा परत एकदां गोंयान आयला तेन्ना मेळ्ळा आनी ज्या दिसा हांव भारतीय जनता पार्टीक जॉईन जाला म्हजे आयडियोलॉजीज वर ऑलवेज जॉईन जाला म्हणजे तूं सपोर्ट केला म्हणजे सपोर्ट केला कारण तूं सपोर्ट केला ना आय कॅनॉट जॉईन बट ज्या दिसाच्यान सपोर्ट केला हांव आतां जॉईन सुद्दां कसो शब्द येयलो दो आय हॅव सपोर्टेड मनांतल्यान हांव जॉईन जाला म्हणून समजता म्हणून तो शब्द येयलो म्हजे कशें आसा जे तोंडार शब्द काळजान आसा ते तोंडार शब्द येता सो आय मीन टू से जॉईन म्हणजे जेन्ना हांव म्हटलां सो म्हजे आयडियोलॉजीज मॅच जाता सगळे हे मॅच जाता सो त्या दिसाच्यान हांव ठरयलां तो क्वेश्चन कसो आशिल्लो हांव जेन्ना BL संतोष सराक मेळ्ळो आय एम रेडी नाव इट इज अप टू दॅम न्ही हांव फाल्यां म्हणूं शकना न्ही बरोबर काय ना तुका सो मायन इज क्लियर आसा तुका एकदम एक सांग म्हाका एक बीजेपीन एक सदांच एक अशे तरेचे एक तळ्यान म्हळें नासता म्हणजे कशें की ताजे कार्यकर्ते न्ही मनशाक सहज स्विकारनात आमी फाटलीं 30 वर्सां काम करतात आमी भाई बरोबर काम केलें आमी हाजे बरोबर काम केलें हे कोण रे आतां अशे तरेचे एक वातावरण नवें पन्ने अशें आसा बीजेपीन दिवचलचे कार्यकर्ते जे आसा कॅडर आहा ते तुमकां मानता पळय हांव तुमकां मदीं नगराध्यक्ष कितें वाद जाल्लो राजिनामो बरोबर एक लक्षांत दवरा हांव आय ऑलवेज डोंट सी एट द अदर एंड आय सी एट माय एंड आणि अकॉर्डिंग टू मी आमचो आता सध्याचो मंडळ अध्यक्ष डॉक्टर कौस्तुभ पाटणेकर आसा किंवा आमच्या बिचोलेन कितलेशेच सिनियर कार्यकर्ते आसा वल्लभ सालकर भाऊ आसा कांता पाटणेकर सर किंवा राजेश पाटणेकर सर ज्या दिसाच्यान संजय शेटये हांव निवडून येवन एक 9 म्हयन्यांनी पार्टेन गेला आतां तो मंडळाचो हे आसा सेक्रेटरी आसा त्या दिसाच्यान आमी सगळे मेळून सगळे प्रोग्राम वांगडा करता असो एकूय प्रोग्राम हांव तांकां चुकयना की ते म्हाका चुकयना सगळे आनी सगळे वी बोथ मेळून आमच्याच ऑफिसान बसून आमी हे करता एक तर म्हजें ऑफिस आसतलें नाजाल्यार दीनदयालांत ह्या 2 जागेचेरच आमचे प्रोग्राम आमी डिसायड करता आनी ते करता सो सदांच कितें म्हणटा एक्शन स्पीक लावडर दॅन युअर वर्ड्स सो एक्शन रिजल्ट चर्चा अशी चलता की सीएमाक कांय दिवचलचे लोक कांय जाण फुडारी आदले आमदार मातशे लागीं आसात अशी एक सतत एक चर्चा चलता राजकारणांत न्ही चर्चा खूब चलता आनी चलपाकय जाय
नाल्यार ते राजकारण आनी राजकारण चर्चा म्हळ्यार अशे तरेच्यो खबरो ना हांगा थंय सी फुडें पळय कशें आसा न्ही सगळे अशे तरेचे खबरे चलतलेच मनशान सदांच आपलो कॉन्शियस कितें सांगता आनी आपलो ओवर कॉन्फिडन्स कितें सांगता हाचेर चलपाचो ह्या मताचो ना दोतोर हांव तुका वळखता तुजें काम जाणां आमी तुज्या ऑफिसा भेट दिल्ली तेन्ना थंय लोकांची जमिल्ली गर्दी आमी पळयल्या सो तुवें लोकांचे बरोबर रावप पसंत केलां लोक म्हणजे तुजी पळय इमेज इलेक्शना पयलींच्यान आशिल्ली जाचे नंतर तूं पॉलिटिक्सान आयलो आमदारकी मेळयली जिखलो म्हणजे तुजो पळय जो हो कंटिन्युअस प्रोसेस आसा तो त्याच वेगान चल्ला हें आमकां दिसता एज ए पत्रकार म्हणूनय आमी पळयतात की दोतोर चंद्रकांत शेटये हांची पॉलिटिकल कारकिर्दांत तांची लोकप्रियता समांतर वता जे खूब कमी घडटा ना हांव अजूनय लोकांचेच विशय घेवन वता लोकां बरोबर 1-to-1 कॉन्टॅक्ट आनी हे सगळे गोष्टी म्हाका मना पासून आवडटा म्हणजे म्हाका केन्नाच हे करतना म्हाका त्रास जाता की म्हाजो चड टायम वता अशें दिसना असो एकूय दीस ना तुजो पिंड तूं आतां आहा तुजो पिंड ह्या राजकारणाक योग्य असो पिंड आसा येस हांव आयतारचो सुद्दां लोकांक कशें दिसता आयतार मातसो ब्रेक बी अशें कांय ना आयतारच्या उलट हांव चड काम करता हांव मतदारसंघांतच आसता तूं आतां तुजें प्रॅक्टीस मेडिकल प्रॅक्टीस तुजें हॉस्पिटल आनी पॉलिटिक्स हें बॅलन्सिंग कशें करता पळय कशें आसा न्ही जेन्ना हांव प्रॅक्टीस करतालो तुमी जर पळयल्यात हांव हॉस्पिटलान डायरेक्ट येवन बसोंक ना पयलीं धाकटें क्लिनीक आसलें रेंटेड मागीर एक धाकटें दोळ्याचें हॉस्पिटल मागीर एक मल्टी स्पेशालिटी मागीर दुसरें आतां आनी एक बिल्ल्यार तिसरें सो वॉट आय हॅव डन वीथ दीस टायम हांव मॅनेजमेंट अशें केलां की सगळे थिंग्स वील गो ऑटो मॅनेज म्हणजे हांव जरी आज हांगा बसलो जाल्यार म्हजी दोळ्याची ओपीडी आयज संबंदीत चलता म्हजी ओटी चलता लोकांक क्लियर कर खबर आसा की कॅटरॅक्ट आसा जाल्यार दोतोर शेट्टी येतलो ओपीडी डॉक्टर आसा हे लोकांक खबर लोक कोण काय हे ना म्हाका बरें दिसलें की तूं मुख्यमंत्री जाल्यार बरें एडमिनिस्ट्रेशन चलयतलो कारण कशें विधानसभा चालू आसा पूण सरकारी ऑफिसां बंद पडपा जाय न्ही ना विधानसभाय चलपा जाय सरकारी ऑफिसाय चलपा जाय बरोबर एकूण लोकांची कामां जायत रावपा जाय लोकांची कामां जातात सारकें बरोबर सो तर म्हजो एक प्रश्न तुका तोच की एसेंब्ली सरकार तुका एसेंब्लीन आमी पळयलां तूं आतां सत्ताधारी गटाचो एक भाग अशें आमी मानतात तूंय मानता बरोबर तुजी सरकारी कामां कितलीं जातात कारण निमाणें कशें तुमकां खरें सांगू गोंयांत न्ही 8 जाण हालींच काँग्रेसीचेर आयल्यात बरोबर तातूंत भितरले सुरवातेक तांकां दिसतालें की आपल्याली कामां जावपाक म्हणून आयल्या आतां तांकां दिसता कामां जातली जाल्यार मंत्री जावपाक जाय सो तुका अशें कितें म्हणजे तुजें आतां कामां जाता तुमकां खरें सांगूंक डे वनाच्यान हय आय कॅन नेम यू म्हणजे हांव हे पब्लिकली करता म्हणजे सदांच सांगता म्हजें एकूय काम अडखना म्हणजे हॅज अ पत्रकार हॅज अ सिनियर रिपोर्टर किंवा कोणी म्हाका सांगचें दोतोर हें तूं काम व्हेल्लें आनी हें तुजें खंयच्या मिनिस्टरान किंवा मुख्यमंत्र्यान ना म्हटलें अशें ना त्याच्यामुळे कदाचित कितले वर्साचे जे पेंडींग प्रोजेक्ट आसा आज हांव फावंडेशन स्टोन तें काम चालूय आसा किचे कंप्लीटूय जाल्यात आनी मेनी आर इन पायपलायन तूं नेम अशें म्हज्या मतदारसंघात थोडे रस्ते आसले 50 वर्सां जावंक नासले 70 वर्सां हांव नेम करता ते जाल्ले आसा आनी हे तुमी खंयचे पब्लिकेक विचारल्यार सांगता लोक कशे लोकांनी अशें कल्पना दिल्या अशें जावंक जाय आय पुट इट ऑन पेपर आनी खिचून पळय कशें आसा न्ही केन्ना केन्ना काम हांव तुमकां पयलींच सांगलें दुसऱ्याक ब्लेम म्हणल्यार आपल्याचेर आसा हाऊ मच यू फॉलो अप आनी थंय काय म्हाका मुख्यमंत्री केन्नाच ना म्हणना म्हणजे इतले बरे रातच्या 11 सुद्दां जर कितें डावट आसलो आनी फोन केलो जाल्यार ताचेर हे दिता आन्सर्स दिता सो फेर इनफ कामां सगळीं जाता आनी हांव केन्ना तुमकां लागीं आसा मुख्यमंत्री तुमची काम करता पळय क्वेश्चन ऑफ लागीं आसा हें आपूण सांगच्या पेक्षा लोकांनी ठरवप आय कॅन पुट इट लायक दीस म्हजी सगळीं कामां जाता म्हटलेली मनांतली व्हेरी नायस इज मोर दॅन इनफ आनी हांव सगळे मंत्र्या कडेन तुमचे संबंध आहात बरें आसतात म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना कोणाच कडलें ना केन्ना तुमी पळयात लास्ट 3 वर्सान केन्ना म्हजो असो स्टेटमेंट आसा की ब्लड म्हणजे कितें तरी असो नेगेटिव्ह असो स्टेटमेंट आसा जाल्यार तुमी सांगता कोणाच्या मंत्र्याचेर किंवा मुख्यमंत्री किंवा सरकाराचेर किंवा पार्टीचेर ना बरोबर इज नॉट दॅट तुमचो बस स्टँड अजुनूय पूर्ण अवस्थेक वचूना पण 3 वर्सां हय पळय बस स्टँड हांव जेन्ना आमदार जालो तेन्ना हांवेनच तो शिफ्ट केला डिमॉलिश केला आतां हांव आमदार जालो 10 मार्चाक डिमॉलिश करता म्हणसर मे जाली मागीर पावस पडलो इट इज अ लो लायिंग एरिया सो म्हयन्यान कांयच काम जायना आमचे बिचोली इतके लो लायिंग कित्याक आतां सद्दां एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉकाचें काम चालू आसा 4 पंप घातल्यार उदक वचना आनी 2 आवर बॅड लक तो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो कारवार ताचे बापूय सीक तो सीक बट नाव इट इज कमींग ऑन ट्रॅक
ओके. आयचे गजाली म्हणजे हांव हे तुमकां सगळें कितें सांगता तर येयल्ल्या 15 दिसांक म्हाका अपडेट म्हजो स्टाफ वचोन घेता. ओके. आयज सगळें टायलिंग जाला भितर, भायले प्लास्टर जाला, भितर प्लास्टर जाला, लिफ्टाचें सामान ऑर्डर केला, फक्त सायटीच्या टँकाचे आनी थोडे रूफ उरला. बट आय एम शुअर काल सुद्दां हांव एमडीक मेळ्ळो आमचो जो हाचो जीएसआयडीचो बाय डिसेंबर दे शूड एबल टू हँड ओवर. आनी तुमची आनी म्हजें दुसरें एक आसा, हांव खंयचेय स्टेटमेंट करता केन्नाच बेस्ट 3 महिने भितर हो बस स्टँड पूर्ण जाता. एक 4 म्हयन्या भितर सुमार जातलो. काम खुबशे कंप्लिशनाक आयिल्लें आसा, कळ्ळें न्ही. ट्रस्ट एक फुडलें घालपाचें आसा. मायट टेक अनदर 2 months 6 months बट आमी डेफिनेटली म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाच्या पयलीं आमी कंप्लीट करता. मुख्यमंत्र्यान म्हाका हांगा साथ दिल्ली आसा, सगळे जाण साथ दिता. म्हाका करून घेवपाक जाय मजेन. आय नीड टू मातसो हें करपाक जाय त्या कॉन्ट्रॅक्टराक. म्हणजे कशें आसा केन्नाय बरे भशेन सांगूंक जाय, केन्नाय मातसो स्ट्रिकूय रावन यू हॅव टू बॅलन्स इट आउट. बॅलन्स इट आउट. सर तुमचे विधानसभेन चर्चेक 2 प्रश्न आयले. तुम्ही असे कितले प्रश्न विचारले कारण कशें तुम्ही सत्ताधारी अर्दांतले. बरोबर. सो हांव पळयात म्हजें जें आसा डे वनाच्यान हांव केन्नाच विधानसभेन उलोवपाचो चान्स सोडिना. सामकें. हांव प्रत्येक दिसा 3 क्वेश्चन घालतालो. पण आमचे क्वेश्चन येवप हे बॅलेटाचेर आसा. सामकें. आनी युजली कितें आसता 1 वर आसल्या मुळे पयले 3 ते 4 क्वेश्चनच जाता. 5व्या मनशाच्यान क्वेश्चन जायना. सामकें खरें. अनफॉर्च्युनेटली ह्या वर्सा म्हजो एकूच दीस 500 क्वेश्चन आयलो. बट ऑलमोस्ट प्रत्येक क्वेश्चन कोणायचो आसूं कित्याक जो क्वेश्चन विचारता ताका 3 विचारूं येता सप्लिमेंटरी आनी दुसरो जो कोण डपडटा ताका 1. ऑलमोस्ट हांव एवरी टायम आय ट्राय टू म्हणजे पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ गोवा. सारके ना जाल्यार म्हजे जे विशय आसात म्हज्या मार्केटाचो म्हण किंवा खंयचोय जो विशय आसलो म्हजो पयलीं म्हजो इतले दिसा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉकाचो आसलो किंवा लाठंबर्से इंडस्ट्रियल हेज एंड वेन ऑपॉर्च्युनिटी कम्स वेदर इट इज इन डिमांड किंवा आज आमचे एक प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आसले की एका आमच्या ऑनरेबल आदरणीय आमदारान की फ्लड येतूकसुनी एक सरकाराचे कंप्रेन्सिव्ह टीम आसचेर आसले. सो तातूंत हांव पार्टिसिपेट करून म्हज्या मतदारसंघात फ्लड येतूकसुनी खंयच्या जागेर येता आनी कितें सजेशनां मतदारसंघ खूप प्रोन टू फ्लडिंग न्ही. फ्लडिंग 3-4 हाली मातशें इल्लें तें कमी जालां. बेटर जाला. पंप बसून उदक भायर हाली बरें जाला. पोरू न्हू कितें जाल्यार खूब पावस पडला म्हणजे पोरू मातशी बुट्टी आयली आनी त्याच खातीर हांव सदांच म्हजें आसता जे आमी जे करूं शकता प्रिव्हेंटिव्ह म्हणजे ते करुया. जे नेचराचे थोडे काय आमच्या हातीन ना न्ही. बट वी हॅव टू ट्राय इट आउट. आनी दिवचले मतदारसंघांनी तसो प्रकाशन कमी आसता. हांव प्रकाशन म्हणटना मिडियान दिवचलेचेर खूब कमी उजवाड पडटा एक्सेप्ट फॉर मायनींग. सो दिवचले अशे मेन प्रश्न खंयचे आहात जे तुमकां आतां फुडल्या 1.5 वर्सान तांकां फुडो करून दिसता. पळय सगळ्यान जर व्हडलो प्रश्न आसा जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट हो व्हडलो प्रश्न आसा. रादर हांव म्हणटा सगळ्याच मतदारसंघान आसता. पण कशें आसता जेन्ना हेजो आमदार म्हणून त्या मतदारसंघाचो आसता तेन्ना यू गेट दॅट फिलींग येता. आपणाक तें फील जाता. कशें आसता आमदार म्हणून आसता सादो एक रस्त्याचो जर होणको सुद्दां जर पडलो आनी तो जर पॅच जायना जाल्यार सुद्दां तुका काळजाक दुखता कित्याक यू टेक सेन्सिटिव्ह आसल्यारूच जाता. सो तुका दुखता ते. आतां दिवचले तुमकां हांव सांगता एक म्हणजे आयलेलो उदकाचो विशय आसलो. हो उदकाचो विशय सॉर्ट आउट करून म्हाका 3 वर्सां लागली आनी हाल्लीच आमी 1 म्हयन्या पयलीं आमी आमच्या सबंद गांवांत आमी 10 MLD वॉटर प्लांट घातला. जे अशें आमचेच उदक पयलीं नाल्यार आमकां पडोशाचें उदक म्हणजे आमठणचे रॉ वॉटर आमी जे केल्ले ते 10 MLD उदक आमी मेणकुरेसा आनी लाटंबर्से 3 टँक आनी ताका पायपलायन आमी अरावंड 60 कोटी मोडटा. आनी म्हजें एक आसता खंयचोय नाल फोडच्या पयलीं काम सुरू जाता त्या दिसा फोडा बेश्टो ना. सो काम ऑलरेडी 1.5 म्हयने पयलीं सुरू जाल्लें आनी नाल फोडला. सबंद सिटीन एक टँक उदकाची टँक नसली जंय उदक स्टोरेज करूं शकता. आज आमच्या कडेन 3 टँक एक बांदून आमी सुरू केली. दुसरेचें काम चालू आसा आनी तिसरीची वर्क ऑर्डर दिली आनी सबंद बिचोली मतदारसंघात आमी पायपलायन बदलली. आमची असली ओल्ड पायपलायन आसली आनी ती जर फुटत जाल्यार ती रिपेर करपाक सामानय मेळनासलें. मडगांव खंयचें तरी एक दुकान आसा तेतूंतले मेळटाले. सो हे सगळे विशय म्हणजे हांव तुमकां इतलें सांगता रस्ते लायट आनी उदक आमच्या गांवांनी म्हणजे आतां मेणकुरे आनी पिर्णा किंवा मेणकुरे आनी आमठाण्या मदीं गांवांनी जे गांवांत लायट आसा मदीं रस्त्याक स्ट्रीट लायट नसले. आनी आतांचे तुमी जाणात आतांची भुरगीं इतकी शिकलेली जॉबाक वतात रातची लेडीज येतात भुरगे आमच्या कामाक येतात. सो हे स्ट्रीट लायटीचे हे ल्हान ल्हान जरी विशय आसले हे 50 कोटीचे जरी प्रोजेक्ट नसले 50 लाख 1 कोटीचे जरी आसले पण हे पळोवन केल्यात.
स्मशान भूमी जे नासताले तुमकां खबर आसा कितले इश्यू हे केले. मेन इश्यू आसा तो अनएम्प्लॉयमेंट सगळ्यांक आसा. मायनिंग न्ही तुमकां चड लागता देन बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी. डेफिनेटली आज एक प्रायव्हेट मेंबर बिल मायनिंगेचे आशिल्ले, बरोबर. तातूंत वेदांताचेर खुबशे आरोप विरोधी सदस्यांनी केले. तातूंतले एक आरोप म्हळ्यार असो ताणें कॉन्ट्रॅक्टर सगळे भायले हाडल्यात. बरोबर. ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान भितर स्थानीक लोकां बद्दल कसलीच आस्था ना. बरोबर. त्या नंतर मशिनरी चलोवपाक ते म्हणटात ते तांकां भायल्यान हाडटले. जवळ 1,500 लोकांक वेदांतान काडून उडयल्ले. तांकां घेवपा संदर्भान मुख्यमंत्र्यान फाटल्या असेंब्लीन उतर दिल्लें, पूण आतां ते पाळनात. इतल्या खातीर कारण ताणें आतां अट घाल्या. ती अट घाल्या अशी की तुमी खंय ट्रान्सफर करपाक मेळटले. सो हे 1,500 लोक तांकां जर मायनिंग म्हाका हाणें बरो प्रश्न केलो तो युरी आलेमोन बरी एक जाप दिली ताका. ताणें अशें म्हणलें की मायनिंग जर गोंया खातीर आनी लोकां खातीर आसा, एम्प्लॉयमेंट बी लोकां दिना आसतना तांचेर आनी कसले निर्बंध घालतात. बरोबर. आय विल क्लॅरिफाय. कित्याक म्हज्या मतदारसंघान आसा, हांव म्हणजे तुमकां सांगता, जेन्ना हांव जो तो इश्यू इतलो ग्रावंड लेवल जाणा तसो आनीक कोणाकच खबर नासतलो. यू एग्री? सारकें. म्हज्या मतदारसंघान 1,500 लोक भायर ना. हे जे लोक भायर रावल्ले हांकां तांच्यांनी विंडो ओपन केला आनी तांकां घेतले. तरी थोडे भायर रावले. मुख्यमंत्री हायेन आनी आमचो प्रेमेन शेड मयेचो आमदार आमी इंटरव्यू केले की त्याचे आनी म्हजे जवळ सारकें. आनी परत थोड्यांक घेतले. आतां जे उरल्या ते थोडेच लोक भायर रावलेले आसा. एक तुमी जे म्हणटात की मायनिंग कॉन्ट्रॅक्टर ते भायले, हाच्या खातीर हांवूय सांगता ऑन दीस हे म्हणजे प्लॅटफॉर्म की हांवूय कंपनी कडेन कितले फावटी झगडला. आमचे जे ट्रक ओनर्स असले तांकां ते मदीं घेवपाक तांचो खूब हिशोब जातालो. आय हॅड मेड क्लियर टू देम. आनी आमचे जे ट्रक ओनर आसा पयले घेवचे आनी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले ट्रक ओनरांचे जाले काय मागीर तुमी भायल्यांक घेवंक शकता. हाचेर हांव फर्म आसा. आनी फर्मूच न्ही, हे हांव ट्रक ओनर आनी मायनिंगाच्या बरोबर उलोवन आय मेड इट इम्प्लिमेंट ऑल्सो. पण जे मेजर जी कॉन्ट्रॅक्ट कामां आसात ती येस तांच्यांनी भायर केल्या. हेचेर हांवेंनय कितले फावटी हेतून म्हणजे असेंब्लीन हेचेर इश्यू काडला. परत लीज एरियेन आमची जी घरां देवळां आसात ती काडपा खातीर तो इश्यू काडला. इनफॅक्ट 15 दीस पयलीं असेंब्ली जावचे पयलीं मुख्यमंत्र्या कडेन मिटींग घेतल्या. त्याच्या बरोबर डायरेक्टर मायन्स आशिल्ले, WRD डायरेक्टर. कित्याक हाल्ली पावस पडटा म्हणजे आमकां भंय दिसता की ते वयले जर टॉप भरत आनी गांवांत येत जाल्यार. तांच्यांनी लास्ट वीक वचून इन्स्पेक्शन केलां. म्हणजे हे सगळे गोश्ट पळयत आसा. सो हांव कितें म्हणटा, ते मायनिंगवाले काय हे न्ही, दे हॅव टू एग्री टू अवर लॉ. सारकें. मायनिंग एक लक्षात दवरुपाक जाय, ह्या मायनिंगाच्यान कितलीशीच रॉयल्टी आज सरकाराकूय वता. सो सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. आनी आमच्या लोकांक फर्स्ट प्रायोरिटी दिवप खंयच्याय कामाक. आमच्या लोकां कडेन जे काम जायना ते भायल्यांक दिवप. महत्वाचे दोतोर कितें जाणा, एका तेंपार चलताली लिजीस आशिल्ल्यो, कशाय कशी लिजीस दिल्ल्यो, ताजेर कोर्टान गेले, मायनिंग कंपन्यांक भरपूर बडी पडल्या. इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कितें, आतां जी लीज दिल्या ती 50 वर्सां खातीर दितात. म्हणजे हो डेंजर जो पळय कितें मायनिंग कंपनी जर आज जर चुको करत, ते चुको फुडले 50 वर्सां करतल्यो. म्हणजे ते जे पळय निकश आसात की मायनिंगे स्थानीक लोकांक रोजगार दिवप, तांच्यांनी दिवपाकूच जाय. हांव जाल्यार त्या मताचो. हॅज अँड वेन दिस थिंग दे हॅव टू गिव इट टू लोकल फर्स्ट, अशें जाल्यार हांव म्हणटा. तांचे कशें आसा, ज्या पद्दतीन सरकार मायनिंगा संदर्भात हांवें सदांच रोखठोक भुमिका घेतली. आतां न्ही, फाटले सेम हियर सामकें सेम हियर. म्हणून केन्ना केन्ना लोकांक कितें दिसता पळयात हे कशें आसा सर, हांव लोकांक नाल्यार कितें दिसता, हांव मायनिंगेच्या अगेन्स्ट अशें दिसता. आनी आमचे थोडे लोक भितर काम करता हें विसरूंक जायना. आमचे ट्रक ओनर आसा. सो कशें आसा, ह्या सायटीक उलयल्यार तांकां दुखता, त्या सायटीक उलयल्यार हांकां दिसता. म्हजो हांव कोणा सायटीक ना, म्हजो एकूच, तुमी हांगा धंदो करतात, वी डोंट हॅव प्रॉब्लेम्स. बरोबर. प्रोवायडेड आमच्या लोकांक यू हॅव टू कन्सिडर फर्स्ट इन एवरीथींग. जेन्ना जायना आनी इन्क्लुडींग यू हॅव टू मेंटेन अवर एनवायरमेंट ऑल्सो. एक्झॅक्टली. कित्याक ती फाल्यां धुवा आमी खातले, चिखल आमी खातले, कळ्ळें. फाल्यां कितें पळय, गॉड फॉरबिडींग कितें जाल्यार ताचो पयलो जर फटको कोणाक बसतलो, आमच्या लोकांक बसतलो. म्हणून हांव जेन्ना ट्रकांचे बी मदीं विशय जाले तेन्ना हांव क्लियर सांगलां. दोतोर तुवें बरें सांगलें म्हाका, तुवें बी एक रोखठोक भुमिका घेता. आज CM जेन्ना उबो रावन एसेंब्लीन जाप दितालो तेन्ना 2-3 गजाली सांगल्यो. ट्रकवाल्यांक जे पळय भायर उडयल्ले तांकां आमी थोडे पगारांतलें अनुदान आमी दिवपाक लागले. दुसरे गजाल, लोकांक त्रास जालो तेन्ना पयशे आमी घाले. ट्रकवाल्याचो इंट्रस्ट सरकारान इंट्रस्ट दिलो. सरकारान कित्याक दिवचो काय म्हणटा हांव, मायनिंग कंपन्यांनी हे सगळें मॅस केलां.
मायनिंग कंपन्यांनी मेस केला म्हणून मायनिंग बंद पडलां, न्यायालयाक हस्तक्षेप करचो पडला, अशे परिस्थितीन लोकांक जे पळय भायर उडयल्यात तांकां पगार दिवप सरकारचें काम आशिल्लें. हे सगळे जे ट्रक हांव सदां ताचेर बरयलां, मायनिंग कंपन्याचे परस चड जर कोणें इन्व्हेस्टमेंट केला आसत तर गोंयचे ट्रक मालकांनी इतलो पयसो इन्व्हेस्ट केल्लो, तांकां तुमी जेन्ना तांची इंडस्ट्री बंद पडटा एटलिस्ट तो इंट्रस्ट मायनिंग कंपन्यांनी दिवपाक जाय. कारण हाजे पयलीं मायनिंग कंपनीचेर कर सुद्दां नासतालो, सामको कमीत कमी कर न्ही, कारण लिजां फुकट मेळिल्ली. बरोबर. सो हे सगळे पयशे सरकारान कित्याक दिवचे? रस्ते थंयचे रस्ते मेंटेन सरकारान कित्याक करचे? मायनिंग कंपन्यान करपाक जाय. ह्या सगळ्या लोकांक तांकां जॉब सेक्युरिटी धरून तांकां प्रोविडंट फंड धरून जे जे कितें मेळप पळय, ट्रकवाले धरून ते जे कितें पायाभूत सुविधा जे प्रोवायड करतात तांकां हे मायनिंग कंपन्यान दिवपाक जाय अशें हांवें सदांच बरयलां. हे जे आमचे जे वर्कर्स आशिल्ले खास करून हे वेदांताचे, तांकां तेंच्यांनी इतकी वर्सां दवरलेले विथ 50% पेमेंट, मागीर तांकां तेंच्यांनी हे सेटल केले. पण एक आशिल्ले तांकां सेटल करतना म्हाका तरी दिसताले तांकां ते 15 दिसाकूच तेंच्यांनी सेटल केले. ते ना, दे हॅव टू मेक इट मोर. आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे कशे 45 डेज आसा, मिनिमम तितले तरी करूं जाय किंवा 60 डेज तरी करपाक जाय. तांकां वतना कितें तरी बरें व्हरूंक जाय न्ही तुका. आनी मायनिंग कंपन्यांनी पयसो छप्पर फाडके केला, डेफिनेटली छप्पर फाडके केला. अशे वेळी तांकां जर मातसो चिमटो, पूण सरकार मातसो तांचे बाबतींत मातसो इल्लो सौम्य रावता, तांकां इल्लो अशें तुमकां कित्याक दिसता अशें? म्हाका सामकें दिसता, कारण हांवें बरयलां ज्या पद्दतीन पळयात. एका अर्दान क्लॉड आल्वारीस सांगतालो तांकां लीज तांकां पावणी करात, तांकां लीज फुकट दिनाकात. तेन्ना सरकार भुमी कितें करतालो? ना 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 ना, ते गोंया खातीर आता ते कितली तरी रॉयल्टी भरता न्ही, सगळे क्रेडीट गोवा फावंडेशन सरकाराक मेळना हाजे क्रेडीट. कारण सरकारान तांकां सगळें फुकट दिवपाचेर अजून पर्यंत भुमिका घेतिल्ली सगळीं सरकारां, बीजेपीच न्ही, ताजे पयलीं काँग्रेसीय तेच करताले आनी मागीर बीजेपीन तेच केलें. सो हांव सदां म्हणटा की मायनिंग कंपन्यांचेर सरकार ज्या पद्दतीन ठाम रावन भुमिका घेवपाक ते घेना. एज ए अपक्ष आमदार तुका कसलेंच तशें बंधन ना, तुज्यान मातशी चाबूक घेवन बसूं येता. तुमकां खबर आसतली, म्हाका खबर आसता, हांव जेन्ना उलयता तेन्ना हांव सरकाराचो घटक पक्ष बी रुलींग आतां आसा सगळें, पण जेन्ना जे जे गोश्टी म्हाज्या नजरेक हाडल्यात आनी जे खरें उलोवपाक जाय ते हांव सरळ सडेतोड मानता. म्हणून तुजी तोखणाय आनी ह्या कार्यावळीन हांव तुजी जाहीर तोखणाय करता की तशे तरेची एक भुमिका ना. तशें आसा न्ही, आमकां लोकांनी निवडून हाडला, लोकांच्या इंट्रस्टा खातीर उलयता, हेतून आमचें पर्सनल कांय नासता. तांच्या इंट्रस्टा खातीर उलोवच्या खातीर आमी आसा आनी आमचें माणकुलें गोंय, हे भांगरा गोंय बरें दवरच्या खातीर आमी उलयता. दॅट्स इट. सो दोतोर 2027 इलेक्शनाची तुजी भुमिका कितें आसतली? म्हाका दिसता म्हाजें एक्शन इज स्पिकींग कितें भुमिका आसतली. हांव भारतीय जनता पार्टी वांगडा अलायन आसा, कळ्ळें न्ही. जशें कशें आसता, म्हजी भुमिके पेक्षा अपोजीट सायटीची इम्पॉर्टन्स आसा, म्हणजे पार्टीची इम्पॉर्टन्स आसा. तांच्या सायटीन जर म्हणजे सगळे येस जाल्यार हांव 100% भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन. बरें सांगलें, तुवें खंयचीच दाखयली पळय केली ना, जी तुजी भुमिका ती मांडली. आनी तुवें आनी एक म्हणलें, जरी तूं बीजेपी बरोबर आसलो, सपोर्ट दिता सरकाराक, तरी आपल्याक लोकांनी जिखून दिला. लोकां बरोबर आपण रावतलो. ह्या तुज्या वाक्यांतल्यान, ह्या तुज्या स्टेटमेंटांतल्यान एक लक्षांत दवरात, हांव दोतोर आसा, हांव इतकी वर्सां दोतोर म्हणून लोकां बरोबर रावला. लोकांनी म्हाका फामाद दोतोर केला. कोण जातूक सुनी हांव MBBS MS फेलोशीप करून जरी आयलो म्हणून फामाद दोतोर न्ही, हांव फेलोशीप केल्लो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशिल्लो. फामाद कोणी केला? गोंयच्या लोकांनी केला. सारकें. सो लोकां बरोबर. तुजे भितर एक बरो एक असो हात आसा, तो हात तूं लोकांक लायतकीर लोक बरे जातात, म्हणून तुका लोकांनी बरो दोतोर केला. दोतोर थँक्यू व्हेरी मच. तूं एसेंब्ली चालू आसतना मुजरत आमच्या स्टुडियोन आयल्यान तुवें ही मुलाखत दिली आनी तूं बरो रोखठोक उलयलो, विशेषतः मायनिंगा संदर्भात लोकांच्यो आनी विशेषतः म्हजे सारक्याच्यो जाणें ह्या विशयाचो अभ्यास केला. तुमचे कडेन खूब अपेक्षा आसात. येस, धन्यवाद. थँक्यू. देव बरें कर. पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो TV, तुमचो TV.
आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही